मडगांव म्युनिसिपालिटीन एक ड्रायव्ह केल्ली पयलीं. त्या ड्रायव्हान अरावंड आमी 200 सुमार केसी बूक केल्ल्यो आनी मोर दॅन 4 lakhs रुपीज आमी फायन मारली. तरी आसतना जे ब्लॅक स्पॉटाचेर जे डंपिंग जातालें तें कमी जालें ना म्हणून आमी CCTV कॅमेरा घातले. अरावंड 10 लोकेशनाचेर 11 लोकेशनाचेर आमी CCTV कॅमेरा घातले. काही लोकेशन आमी ब्युटिफाय केली. फॉर एग्जाम्पल आमचे रावणफोंड जंक्शन, मुंगूल, मागीर PWD, दुर्गा पेट्रोल पंप, ND नायक अशे काही लोकेशनां आमी आमचो एफर्ट्स घालून आमी ब्युटिफाय केली. ती CCTV कॅमेरा लायले, ती बोर्ड लायले की बाबा हांगा यू आर अंडर CCTV सर्वेलन्स, तुका फायन पडटली. तरी आसतना हे बाकीचे स्पॉट क्लीन जाले. पूण ND नायका कडेन आमकां एक हर्डल आयलो मेजर की एक काही गाडयो ज्यो रातच्यो CCTV कॅमेरा आसून सुद्दां रातच्यो हाडून डंप करपाक लागले. आनी काही 2 व्हिलर्स जर अशे की नंबर प्लेट बी सारक्यो त्यो लिपोवन तेजेर कितें तरी मॅनिप्युलेट करून ते डंप करपाक लागले. ताका लागून ताजो आमकां तेजो नंबर प्लेट आमकां ती डिटेक्ट करपाक मातशे प्रॉब्लेम जावपाक लागले CCTVचेर. म्हणून आमी एक स्पेशल ड्रायव्ह दवरली काल. आमचे सगळे इंजिनियर्स म्युनिसिपालिटीचे सगळे अलॉंग विथ AEs, सगळे JE, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर्स, सगळे आमचे डोर टू डोर कलेक्शनाचे सुपरवायझर हांकां घेवन आमी एक ड्रायव्ह दवरली राती की हे कोण ते तरी आसतना CCTV आसून सुद्दां कोण डंप करता तांकां आमी टार्गेट करपाचें अशें. पूण त्या इंटेन्शनान आमी जी राती आमची ड्रायव्ह आसली सुरू जाल्ली रातची 10 वरांचेर. 10 ते आमी 2 पर्यंत ड्रायव्ह केली. ह्या ड्रायव्हार अरावंड 5 केसी आमी बूक केल्यो. 5 केसींतल्यो ऑलमोस्ट 4 केसी ह्यो आउट ऑफ ज्युरिडिक्शन, आमच्यो मडगांवच्यो ज्युरिडिक्शनांतल्यो भायल्यो. तातूंतल्यो 2 तर हॉटेलां विच आर फ्रॉम राया पंचायत. एज पर देआर तेमी आमकां जें इन्फॉर्मेशन दिलां ते प्रमाणे ते राया पंचायतीन येता आनी दे आर हॉटेल वेस्ट. सो एक हॉटेल वेस्टान आपली ऑलरेडी चूक जाली मान्य करून आपली फायन भरून घेतली. तातूंत एक आमकां दुसरो हॉटेलाचो मनीस आयलो. तांकां आमी तेंचे ते वर्करांक धरले. मागीर तेंचो ओनर आयलो आनी ते मातशे आर्ग्युमेंट करपाक लागले, फोगसांव करपाक लागले. म्हणटर ती वेहिकल आमी पुलीस स्टेशनार तांकां व्हरून ती एटॅच केल्ली आसा. सो अश्यो आमी 5 केसी बूक करून अरावंड 40,000 रुपीज आमी फायनीच्या मार्फत कलेक्ट केला. आमचें इंटेन्शन फायन्यो मारपाचें ना किंवा म्युनिसिपालिटीन ह्या रेवेन्यू जनरेट करपाचो ना. पूण एक लोकांक मॅसेज करपाक जाय जे आमी जे एफर्ट्स करता जे मडगांव सिटी क्लीन दवरपाक. आनी लोकांक दिसता की आमी काम करना, आमी खंय तरी कमी पडटा ह्या सगळ्या कामाक, म्युनिसिपालिटी खंय तरी कमी पडटा. पूण एक आमकां हो विचार करपाक जाय की आमी कितलें काम करता आनी हे खंयचे लोक हाडून हे आमची सिटी डर्टी करता. ह्या इंटेन्शनान एक मॅसेज, क्लियर मॅसेज आमकां लोकांक दिवपाक जाय की हेन्सफोर्थ अशें करनाका, मडगांवान खंयच डंपिंग करनाका. कितेंय आमचो WhatsApp नंबर आसा, आमी प्रत्येक टायम तो नंबर आमी सर्क्युलेट केल्लो आसा. कसलोय इश्यू आसलो आमी एश्युरन्स करता की विथीन 2 hours आमी तो इश्यू रिजॉल्व करता. जर आमकां WhatsAppar एक मॅसेज सुद्दां आयली की आपल्या घराचे कलेक्ट करूना, आपल्या हॉटेलाचे कलेक्ट करूना, आमी इतलें एश्युअर करता की विथीन 2 hours आमी ती कंप्लेन एटेंड करपाक शकता. इतलो आमचो इफेक्टीव आमचें हें आसा. डोर टू डोर कलेक्शनाचें ऑनलायन आमच्या मोबायलाचेर सर्वेलन्स आसा, ग्रुप्स आसा. त्या ग्रुपान आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर आनी मडगांवचो MLA सुद्दां मॉनिटर करता. आमचो चेअरपर्सन मॉनिटर करता. आमची वेस्ट कितली येता, कितली वता, काकोड्या कितली वता, ट्रिटमेंट कितलो जाता, हेचो सगळो डिटेल आमकां ऑफिसान बसून सगळो डेटा आमी मॉनिटर करता. सो इतलें आमचें इफेक्टीव आसा डोर टू डोर कलेक्शन. सो आमी परत एकदां तुमच्या मार्फत सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की काही कसलोय जर इश्यू आसलो रिगार्डींग डोर टू डोर कलेक्शन गार्बेजीचो, त्या लोकांनी ह्या WhatsApp नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करून आमकां कळोवचें. आनी वी एश्युअर दॅट आमी एज फास्ट एज पॉसिबल तेजी ती कंप्लेन आमी सॉल्व करता. 9111228200 ह्या नंबराचेर कसलेय सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट गार्बेजी लागून जर कितेंय आसा ह्या नंबराचेर WhatsApp करपाचें. कॉलिंग फॅसिलिटी ना ह्या नंबराचेर, ओन्ली WhatsApp मॅसेजीस. आनी त्यो आमी एश्युअर करता की विथीन जाता तितले बेगीन आमी ते रिजॉल्व करतले. हांव म्हणटा 2 वरां, तेज्या पयलीं सुद्दां आमी आमची कॅपेसिटी आसा तो एटेंड करपाची आनी रिजॉल्व करपाचो तो इश्यू.